सोरो पिवन बस चलोवपी कदंबाच्या चालकांचेर कारवाय तर जातलीच, मात ह्यान फुडें सोरो पिवन बस चलोवंक जायना म्हूण कदंबा महामंडळाच्या चालकांचे समुपदेशन करतले. तांचे खातीर खासा कार्यशाळा घेतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या. तशेंच ड्युटेक जॉइन जावपी चालकांची आल्कोहोल टेस्ट करतले अशी माहिती तुयेकार हांणी दिल्या. कदंबा महामंडळान पणजी कदंबा बस स्टँड ते गोय विद्यापीठ आणि बांबोळे ह्या रुटाचेर इलेक्ट्रीक बस सेवा सुरू केल्या. कदंबाच्यो 2 इलेक्ट्रीक बसी ह्या रुटार घाल्यात. ह्या बसींची सेवा मंगळार पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तार महामंडळान सुरू केली. स्मार्ट सिटी वरवीं ह्यो बसी गोंयाक मेळ्ळ्यात अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिल्या. गोंयांत 200 नव्या बसींची गरज आसा जाल्यार सद्याक 52 बसी स्क्रॅप केल्यात अशी माहिती तांणी दिल्या. बोरी पूल बांदपाक थळाव्यांचो विरोध. पूल बांदपा खातीर सरकार जमीन संपादीत करतले ह्या हुस्क्यान लोक ताका विरोध करतात. बोरी आनी लोटलेच्या थळाव्यांनी मंगळारा परतून पणजेच्या भौशीक बांदकाम कचेरीन ह्या कामाक ऑब्जेक्शन लेटर केला. ताणें हाचे आदीं अशें ऑब्जेक्शन लेटर केल्लें, मात ताची कांयच दखल घेतिल्ली ना म्हूण तांचो आरोप. हे संबंदी सोमारा भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान भाश्य केल्लें. जांकां कोणाक त्रास जाता ताणें आपले कडेन येवन चर्चा करची अशें आवाहन ताणें केलां. मडगांव एसटीपीडीए नुस्त्या बाजारात कोयराच्यो राशी दिसान दीस वाडत आसात. ह्या कोयराक लागून पुराय वाठार दूषित जाला. ह्या दूषित वासाचो लोकांक त्रास जाता. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान मडगांव पालिकेन आनी एसटीपीडीएन हो कोयर काडून उडोवचो अशें मागिल्लें, पूण आजून ते सुवातेर कोयराच्यो राशी तशा तश्यो आसात. गाय आडवी आयिल्ल्यान पेडण्यां मालप्या एका कंटेनराचो अपघात जालो. केरळ पासिंग आशिल्लो हो कंटेनर नुस्तें घेवन महाराष्ट्राच्या दिकेन वतालो. वेळ बरो म्हूण ड्रायव्हर साल्वार जालो.
दिवाळी ही उजवाडाची परब. दिवाळी उपरांत पाडवो करतात. हाका गोरवांचो पाडवो अशें म्हणटात. पयलींच्या तेंपार जायत्या वाठारांनी ही परंपरा दिसताली. हालींसरा कांय गांवगिऱ्या वाठारांनीच हें आमकां पळोवपाक मेळटा. डेअरी फार्मांनी ती करतात. कुडणेच्या फार्मान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आयज गोमाता पुजा केली. सकाळीं गोरवांक न्हाणयतात, पिंजल लावन तांची पुजा करता. रोजांची माळ गळ्यांत बांदतात, ताका गोड धोड खावपाक दितात. दुसरे म्हळ्यार दारांतले तुळशी मुखार शेण सारयतात. रांगोळी घालतात, मागीर शेणाचो गोठो तयार करतात. तो काडटा फुलांनी सजयतात, ताच्या सरभोंवतणी रांगोळी काडटात. गोंयभर पारंपारीक पद्दतीन हो पाडवो मनयलो. ताची ही कांय खिणचित्रां. गोरवांच्या पाडव्या दिसा मळार बसून पोळे आनी चटणी खावपाची उमेद सामकी वेगळीच आसता. गोरवांच्या पाडव्याची ही परंपरा कांय कडेन बंद जाल्या. मात दिवचल तालुक्यांतल्या मये गांवांत अजूनय राखण्यांची ही परंपरा चालू आसा. आयज लेगीत गोरवांची पुजा केल्या उपरांत शेतकार मळार वचून पोळे, चटणी आनी चिकनाचो आस्वाद घेतात. मये गांवांतल्या ह्या पारंपारीक शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास आसा. राखण्यांचो पाडवो म्हूण ही परंपरा चलत आयल्या. वर्सा प्रमाण अंदूय मयेच्या शेतकारांनी वडण्यार वाठारांतल्या मळार एकठांय बसून चटणी आनी पोळ्यांचो आस्वाद घेतलो. हातूंत ल्हान भुरगे उमेदीन वांटेकार जाल्ले. पोळ्यांचो आस्वाद घेतल्या उपरांत देवाक गाराणें घातलें आनी शेतकारांनी घरची वाट धरली. दिवाळीच्या तिसऱ्या दिसा म्हळ्यार पाडव्या दिसा गोंयच्या कांय वाठारांनी धेंडलो उत्सव मनयतात. धेंडलो धेंडल्या पावस शेणलो अशें गायत भुरगे गांवांनी धेंडलो घेवन नाचतात. अंदूय वर्सा परंपरे प्रमाण धेंडलो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. हो धेंडलो घराघरांनी वता थंय ताची पुजा करून ताका तळी दिता. लोकांनी दिल्ले तळीचे तांदूळ वाड्या वाड्यांनी शिजोवन तो प्रसाद म्हूण वाडटात. पळयात गोंयच्या वाठारांतलो धेंडलो. व्हिडिओन दिसतात ते पिशे, अतिशाणे काय मेंटल ते सांगपाक जावचें ना. काल दिवाळी दिसा सलमान खानाचो टायगर 3 थिएटरांत सुरू आसतना प्रेक्षकांनी माराणें लायले. जिंदा टायगराक पळयतना प्रेक्षक मरपाचो वेळ आयिल्लो. सिनेमा नट, खेळगडे हांचे आमकां भारतीयांक खूब पिशे. जेवणाची बुती घेवन आयज पसून मुंबय नटांच्या बंगल्या मुखार दीसभर बसपी लोक आसात, फकत एका दर्शना खातीर. हो घडणूक मालेगांव हांगाची अशें कळटा. व्हिडिओ सध्या व्हायरल जाला. जिव्या अवयवदानांत बायलां मुखार आसात. 1995 ते 2021 मेरेन देशांत 36,640 प्रत्यारोपण जाले. तातूंतले 29,000 अवयव मेळोवपी दादले आसले, जाल्यार फकत 6,945 बायलांनी अवयव प्रत्यारोपण केले. दर 5 अवयव दान करप्यां मदीं 4 बायलो आसात, जाल्यार दर 5 अवयव मेळोवपी लोकां मदीं 4 दादले आसात. अवयव दानाचे बाबतींत बायलां दादल्या परस खूब फुडें आसात अशें ह्या आंकडेवारींतल्यान दिसून येता. प्रायोगिक एंड क्लिनिकल ह्या नेमाळ्यांत उजवाडाक आयिल्ल्या संशोधनांतल्यान प्रमाण 2019 वर्सा केल्ल्या अवयव प्रत्यारोपांतल्यान जिवे दातां मदीं 80% बायलां आशिल्लीं, जाल्यार ताचे कडल्यान अवयव मेळिल्ले 80% दादले आशिल्ले. हाचो अर्थ अवयव दानाचे बाबतींत दादले बायलांच्या लागीं लेगीत नात. चडशे फावट दादल्यांक मुत्रपिंड दान करपी बायलोच आसात.
सहकार सोसायट्यांच्या वेव्हारांत पारदर्शकता येवपा खातीर कांय सहकार कायद्यान बदल तशेंच डिजिटलायझेशन गरज आसा. ह्या मळार चडांत चड तरणाट्यांनी मुखार सरपाक जाय तशेंच नुस्तें भाजी फळांच्या पिकावळींत सहकार क्षेत्रांत काम करपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें व्यक्त केलां. ते सांखळे रवींद्र भवनांत आयोजीत 17व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. कांय सहकार सोसायट्यो लोकांक त्रासान घालतात अशें आपल्या नदरेक आयलां. सहकार क्षेत्रांतलो वेव्हार पारदर्शक आनी विश्वासू करपा खातीर सहकार क्षेत्रांतले कांय कायदे बदलपाचे तशेंच वेव्हारांत डिजिटलायझेशन हाडपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. राष्ट्रीय खेळा आयोजनान मुख्यमंत्र्याचो म्हाका पुराय तेंको आशिल्लो. राष्ट्रीय खेळा सर्तीन म्हाका मुख्यमंत्र्याचो तेंको मेळपाक जायना म्हूण कांय जाणांनी मुख्यमंत्र्याच्या मनांत राष्ट्रीय खेळा सर्ती विशीं गैरसमज पातळपाचे यत्न केले. मात मुख्यमंत्र्याचो म्हाका पुराय पाठिंबो आसा असो गोप्य स्पोर्ट खेळा मंत्री गोविंद गावडेन केला. नॅशनल गेम्साच्या आयोजना वेल्यान कोफुसांव जाल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मध्यस्थी जाला उपरांतूच आयोजन सगळे जाग्यार आयले. देखून मुख्यमंत्री खेळा मंत्री गोविंद गावडेचेर बेजार आशिल्ल्याची खबर पातळिल्ली. ह्या सगळ्या बोवाळान केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग ठाकूरय गोविंदाचेर बेजार आसा. देखून गोविंदाक नाल दिवं येता कितें अश्यो गजाली आतां जावपाक लागल्या. न्यू वाडे वास्को वाठारांतल्या वाणी खानापूर ह्या सान चलयेक डेंग्यू जाल्ल्यान तिका जीएमसीन मरण आयलें. चिखले हॉस्पिटलांतल्या दोतोराच्या हलगर्जीपणाक लागून चलयेक मरण आयलें असो आरोप थळाव्या लोकांनी केलो. आनी चाळवल्ल्या लोकांनी चिखले हॉस्पिटलाच्या दोतोराक घेराव घालून ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करची अशी मागणी केली. चिखले हॉस्पिटलांतल्या दोतोराच्या हलगर्जीपणाक लागून चलयेक मरण आयलें असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. चिखले हॉस्पिटलाच्या दोतोरांक घेराव घालून ह्या प्रकरणाची सखोल चवकशी करची अशी मागणी तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केली. गोंय सरकारान जी रोख रक्कम पुरस्कार गोंयच्या मेडल जैतिवंतांक खातीर जाहीर केला तो बेगीनूच तांकां मेळटलो. तांकां भारतीय ऑलिंपीक संघटनेचें प्रमाणपत्र लागता आनी हाचेर प्रक्रिया चालू आसा अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. खेळा मंत्री गोविंद गावडेच्या हस्तुकी नॅशनल गेम्सांत जैतिवंत जावन गोंया खातीर मेडल हाडपी खेळगड्यांचो भोवमान जालो. ते भायर ज्या सरकारी खात्यांनी नॅशनल गेम्सांक हातभार लायला त्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक भेटवस्तू दिवन तांचे उपकार आटयले. कुट्टाळे चालू आशिल्ल्या बेकायदेशीर दोंगर कापणीचो विरोध करीत थळाव्यांनी पंचायती कडेन कडक कारवायेची मागणी केल्या. हाचे आदी आरजी पक्षान कुट्टाळे वाठारांत चलपी बेकायदेशीरपणाचेर बडी मारिल्ली. मात पंचायतीन हे सगळे आरोप न्हयकारल्या तशेंच बेकायदेशीर रितीन चलपी दोंगर कापणेचेर खरपणान कारवाय करपाचे उतर सरपंच सोनिया परेरान दिला.
मये वायंगिणी पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ विद्यानंद कारबोटकर हांच्या गळ्यात पडली. मंगळारा जाल्ले वेंचणुकेंत तांची सरपंच म्हूण बिनविरोध निवड जाली. सगळ्यांक विश्वासान घेवन पंचायतीचो विकास करपाक वावुरतलो असो सरपंच म्हूण निवड जातकीच विद्यानंद कारबोटकर हाणें सांगलें. सरपंच पदाची वेंचणूक घेवपाक मंगळारा पंचायत मंडळाची बसका पयली. हे बसकेक 11 मदले 10 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. निर्वाचन अधिकारी म्हूण गट विकास कार्यालयांतले अधिकारी नवनाथ आमरे हाजीर आशिल्ले. सगळ्यांक विश्वासान घेवन पंचायतीचो विकास करपाक वावुरतलो अशें सरपंच म्हूण निवड जातकीच विद्यानंद कारबोटकर हाणें सांगलें. दिवचलच्या वाळशी वाठारांत मोटारसायकल आनी खाजगी प्रवासी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत मोटारसायकल चलोवपी बोड्डेच्या एकल्याक आगताक मरण आयलें. हो अपघात सोमारा सांजे 7:15 वरांचेर वाळशी वाठारांत ITI सामकार घडलो. आनंद नायक अशा अपघातांत बळी पडिल्ल्याचें नांव आसा आनी तो बोड्डेचो रावपी आशिल्लो. म्हापशेच्यान आयिल्ली रेश्मा ही प्रवासी बस दिवचलच्या दिकेन वताली. बस ITI सामकार पावतकीच अचकीत मुख्य रस्त्याचेर आयिल्ली मोटारसायकल बशीक आपटली. ते बरोबर मोटारसायकल चलोवपी आनंद नायक रस्त्याचेर आपटून ताचे तकलेक मार बसलो. 108 अँब्युलन्स अपघात थळार येवपाक सुमार अर्दवर कळाव जालो. निमाणी पुलिशेच्या गाडयेन आनंद नायक हाका भलायकी केंद्रांत व्हेलो तेन्ना ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. कार्यमड्डी कुडचड्यार जामा मशिदा कडेन इम्तियाज सरमादी हांच्या घरांत सिलिंडर लीक जावन 3.5 लाखांचें लुकसाण जालां. घरांत रांदचे कुडींत रांदप चालू आसतना सिलिंडर लीक जावन उज्यान पेट घेतलो. ह्या घडणुकेंत रांदपाची कूड पुराय जळून खाक जाल्या. एक चली जखमी जाल्या आनी तिका उपचारा खातीर मडगांव हॉस्पिटलांत भरती केला. दिवचलच्या गांवकर वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा देवळांत सोमारा राती दिपोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. भाविकांनी हजारांनी पणट्यो पेटयल्यान देवळांत दिव्यांच्या उजवाडाचो लखलखाट फाकिल्लो. देवस्थान समिती ग्रामस्थ गांवकर मंडळान ह्या दिपोत्सवाचें आयोजन केल्लें. ह्या उत्सवांत दादले आनी बायलां मेळून 100 परस चड भावीक वांटेकार जाल्ले. दिपोत्सवा वेळार देवळांत मंगलमय वातावरण फाकिल्लें. सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर घर निर्माण रीण येवजण नव्यान सुरू जातली. पयलींची येवजण किचकिटीची आसली, हाका लागून ती बंद करची पडली. खूब खेपे रिणांचे हप्ते सरकाराकूच फारीक करचे पडटाले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे रिणांचे हप्ते फारीक करपाचो वेळ सरकाराचेर आयला. आतां घर निर्माण रीण येवजण नव्यान तयार जातली. रीण दिवपी बँकांचे एम्पॅनलमेंट तयार जातले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
लोलया फिल्म सिटी उबारपा पयलीं डेव्हलपराची निवड करपा सयत मुळाव्यो सुविधा तयार करपाक सल्लागाराची नियुक्ती जातली. सल्लागार नेमपा खातीर मनोरंजन संस्थेन निविदा जारी केल्या. सल्लागाराक ट्रान्झॅक्शन अडवायझरी सेवा 2 म्हयन्यांत दिवची पडटली. पुराय काम 120 दिसांत म्हणजे 4 म्हयन्यांत पुराय करचे पडटले. मनोरंजन संस्थेन फिल्म सिटी उबारपाक 250 एकर जमनीचो प्रस्ताव मागिल्ले. लोलये कॉम्युनिदादीन फिल्म सिटी उबारपा खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. हाचे उपरांत मनोरंजन संस्थेन सल्लागार नियुक्त करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. मोबायलाच्या वापराक लागून दिसपट्टे जिणेंत जायत्यो गजाली खूब सोप्यो जाल्यात. पूण ह्या स्मार्टफोनाचे फायदे तशेंच लुकसाणूय आसा. स्मार्टफोनाचेर सोशल मिडिया ॲपांचेर येवपी संदेश चड करून फटवणुकीचे असतात. देखून एके कंपनीन ह्या घोटाळ्याचो अभ्यास करून आनी खंयचे संदेश वापरप्यांक धोक्याचे आसात हाची वळेरी तयार केला. सुरक्षा कंपनी मॅकेफीन हालींच जागतीक घोटाळ्यांच्या संदेशाचेर अभ्यास करून स्मार्टफोन वापरपी आनी सोशल मिडिया वापरप्यां खातीर एक वळेरी जाहीर केल्या. तातूंत 7 धोक्याचे संदेश दिल्ले आसात. जातूंतल्यान SMS वा WhatsAppचे डिव्हायस हॅक करपाक वा पयशे चोरपाक मेसेज धाडटात. 82% भारतीय अशा मेसेजांचेर क्लिक करून घोटाळ्यांक बळी पडटात असोय दावो ह्या अहवालांत केला. फटींग लोकांक फटोवपा खातीर जायत्यो युक्ती वापरतात. तातूंतली एक युक्त म्हळ्यार OTP घोटाळो. पयलीं मजत मागपाच्या निमतान फटींग मनीस तुमकां फोनाची बॅटरी सोंपल्या म्हणून सांगतले. उपरांत एक फोन करपा खातीर तुमचो फोन मागतले. जर अनवळखी व्यक्तीन मजत म्हणून तुमचो फोन मागल्यार त्याच खिणाक शिटूक जावचे. ते तुमच्या फोनाचेर उलयता उलयता OTP पळयतले आनी दुसरो मनीस तुमकां तुमी कितल्यांक पावल्या अशें विचारतलो. अशा परिस्थितीत OTP सामायिक करतले आनी तुमचे बँक खाते रिकामे जावपाक शकता. संवसारांतले लोकसंख्येन अधिकृतपणान 8 अब्जांची मर्यादा हुंपल्या. अमेरिकेच्या जनगणना ब्युरोन ही माहिती जाहीर केल्या. ब्युरोच्या म्हणण्या प्रमाण हो टप्पो 26 सप्टेंबर 2023 दिसा गेलो आनी संवसारीक पावंड्यार वेगवेगळ्या गजालींक शास्त्रीय नदरेन पळयल्यार लोकसंख्येचो स्फोट हो सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो जावपाचो आसा. ह्यान पयलीं जोड राष्ट्रांनी फाटल्या वर्सा 22 नोव्हेंबर 2022 दिसा 8 अब्जांचेर निशाण हुंपला अशें जाहीर केल्लें. पूण शास्त्रज्ञ तो डेटा अधिकृतपणान मान्य करिनात. खरें म्हणल्यार भारत, नायजेरिया, उदेंत युरोपांतले कांय देश, अस्तंत आशियांतल्या कांय देशांनी आनी अर्द्या परस चड आफ्रिकन देशांनी फाटल्या 10 वर्सांत आपले अधिकृत लोकसंख्येचे आंकडे जाहीर करूंक नात. दिसान दीस डिजिटल पेमेंटाचे प्रमाण वाडत आसा. सरकारी खात्यांचे कॅश पेमेंट खूब प्रमाणात उणे जाल्यात. फुडाराक सरकारी कार्यालयांतले कॅश कावंटर बंद जातले आनी सगळो वेव्हार UPI वरवीं जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट केलां.